वेर्णा हांगासरल्या हेराल्ड पब्लिकेशन प्रिंटींग प्रेसाक बिरेस्तारा रातचे 7च्या अदमासाक उजो लागलो. अचानकपणान लागिल्ले ह्या उज्यात हेराल्ड पब्लिकेशनाचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. न्यूज प्रिंट मशिनरी तशेंच हेर सामानांचे लुकसाण जाला. RDX गोवा खातीर वेर्णेच्यान जॉन डिसिल्वा. 11 जाल्ली आहा. 11 म्हणजे अजूनही कंट्रोलान आयिल्लो मातसो कंट्रोलान आयिल्लो आहा. तरी आसतना आमी सामको कंप्लीट एक्सटिंग्विश करून मागीर आमी हे करतले वतले. टोटल 7 सुमार कॉल आयले उजो लागला म्हणून. तर इमिजिएटली आमची फायर टेंडर फ्रॉम वेर्णा फायर स्टेशन बेगीन फटाफट गेली आणि मागीर तेजे फाटोफाट आमची मडगांव फायर स्टेशनाची गाडी वचून आमी हांगासर पावले. मागीर तेजे नंतर आमी रिएनफोर्समेंट पणजेच्यान मागीर वास्को मागीर नियर बाय स्टेशन फ्रॉम ओल्ड गोवा एंड अदर स्टेशन्स रिएनफोर्समेंट मागिल्लो आमी आनी हांगासर आमी ऑपरेशन स्टार्ट केलें कळ्ळें. आनी कसो उजो लागलो तो आमकां अजून मेरेन कांय कळुना. आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी ऑलमोस्ट आमी मोर देन 60 फायर टेंडर्स म्हणजे वॉटर टँकर आमी यूज केले हेका एक्सटिंग्विश करपाक आनी आतां मातसो कंट्रोलान आयिल्लो आसा उजो. आनी डॅमेज आमी तुमकां एस्टिमेट करुना अजून. आमी एस्टिमेट केल्या नंतर आमी म्हायती दितले. At around 19:15 hours, we received a phone call that fire has taken place in Herald Printing Press at IDC Bank. So immediately we rushed to also inform fire brigade. We reached the spot and the fire is still going on. The fire brigade staff has been using fire brigades from all over Goa. So far as the fire has come under control, but still the fire brigade staff are working on it. Operation of dousing the fire is still in process. Has been a major fire breakout at our press in Verna. However, today we will be coming out with the addition. There will be a slight compromise on the quality of the paper in terms of news, in terms of content. However, from day after tomorrow onwards, we will see that you will get the same paper as usual. Kindly bear with us, and Herald will be there every day for y'all. This paper belongs to y'all.